राज्य केले आणि कंटिन्यू तिसऱ्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक जनतेन हरियाणात कॉल दिलो आसा. जम्मू काश्मीरचो विशय तुवें केला तो तथ्य आसा, कारण एकूण ज्या तरेन विकास जे सगळें काम केल्लें आसा हें भारतीय जनता पार्टीन काम केलें आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते नरेंद्र मोदीजी काम करता आसतना केवळ त्या भागा भितर सत्ता आसा म्हणून आमी काम करप बाकी करप ना अशें न करता ह्या देशा भितर संपूर्ण देशा भितर उदरगत जावपाक जाय, देशाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी देशा भितरलो हर एक नागरीक ताका हात दिवन वयर काडपाक जाय हें तेंच्यांनी केल्लें आसा. त्यामुळे मतदान ही एक बाजू जाली आनी मतदान आनी दुसऱ्या वटेनचें डेव्हलपमेंट केलें म्हणून तुवें मतदानाक मेळूंक ना म्हणून तुवें डेव्हलपमेंट जावलें ना अशें मताचें तें ना. आनी त्यामुळे डेव्हलपमेंट हें करपाक जाय आनी तातूंत दोन आसा. तुवें जर डेव्हलपमेंट म्हटलो आसत जाल्यार सगळ्यांनी जम्मू काश्मीरांत तर आनी जें केलां तें भारतीय जनता पार्टी. तरी पण आज आमकां 29 हे जे आसात टोटल सीट आमकां मेळिल्ले आसात आनी ज्या तरेन काँग्रेस धरून कितें जशें आमी पळयतात पार्लिमेंटांत तांकां केवळ निवडून आयले 99 धरून कितें देशा भितर ते तितल्या भशेन वावुरतात. म्हणजे आमी आमची मेजॉरिटी आमची म्हणजे बऱ्याचदा आमचे उमेश सांगतात की सदांच सभापतीच्या उजव्या वाटेक कोण बसला काय म्हणतात ते राज्य करपी लोक असतात ते बसतात भारतीय जनता पार्टी हे बसल्यार लेफ्ट सायड लेफ्टाक बसला नॉर्मली अपोजिशन. पण दोन कडेन अशें वातावरण निर्माण केलें की जालें लोकांक खटाखट फटाफट म्हणजे मतां मेळयली आनी त्यामुळे लोकांक कळून आयिल्लें आसा की हांचेर विश्वास कितलो दवरप आनी त्यामुळे देशांतल्या जनतेक खबर आसा. कारण गेल्या वेळार तांकां दिसलें की कदाचित हरियाणात गेल्या वेळार भारतीय जनता पार्टीक परत सीट कमी आयली आनी त्यामुळे असेंब्ली तशेंच जातलें अशें तांकां दिसतालें पण तशें जावना. जस्ट उलटें जाल्लें आसा आनी त्यामुळे महाराष्ट्रांत सुद्दां लोकसभेत जरी आमकां कमी सीट मेळ्ळे आसत येणारी निवडणुका ह्या निवडणुकीक असेंब्ली निवडणुकीक भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या तरेन मताधिक्य मेळिल्लें आनी भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण बहुमत हें महाराष्ट्रांतूय मेळटलें आनी झारखंडारूय. सर जम्मू कित्याक म्हणटा तो 370 काढल्या पहिली त्याचा पक्षात फायदा झाला काय नुकसान झालं? सर 370 काढल्याच्या नंतर भाजपला जम्मू काश्मीरमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळेल असा एक विश्वास होता, पण तिथल्या जनतेनं तरी सुद्धा भाजपला का स्वीकारलं नाही. भारतीय जनता पार्टीचं केवळ एखादा विषय केवळ मतदानामध्ये करतात असा नाही. कारण 370व्या कलमासंदर्भात भारतीय जनता पार्टी सुरुवातीपासून आहे. जसं राम मंदिरचा विषय घेऊन भारतीय जनता पार्टी सदोदित होती आणि त्यामुळे त्या विषयालाच आम्हाला मतदान मिळणार असं नाही. कारण निवडणुकीसाठी विविध विषय असतात. कारण प्रत्येक सामान्य माणसाला डेफिनेटली वाटायला हरकत नाही. कारण ज्या तऱ्हेने नरेंद्र मोदीजीनं या देशामध्ये केलेलं आहे त्यामुळे प्रत्येकाला वाटतं की जम्मू काश्मीरमध्ये आज ज्या तऱ्हेने 317 कलम काढल्यानंतर बहुमत हे भारतीय जनता पार्टीला द्यायला पाहिजे असं सर्वांचं मत. पण हे केलं नाही म्हणून तसं नाही. तरी पण आम्हाला 29 सीट म्हणजे काँग्रेसला वाटायचे की आपल्याच बहुमत येईल. काँग्रेसची परिस्थिती चिंताजनक आहे. त्यांना केवळ 6 भेटले आणि हरियाणामध्ये तर आज सांगावं लागतं काल तर ते उलटा एवढ्या प्रमाणात सांगत होता की झालं उद्या परवा शपथविधीचा वेळ कधी ठरवायचा आणि त्यांना ढोल ताशा सर्व अरेंजमेंट करून ठेवली होती. पण ती फळ ठेवली कारण हरियाणाचे लोक जागृत आहेत आणि त्यांनी योग्य पार्टीला निर्णय दिलेला आहे. एक्झिट पोल कसे ना आता त्यांच्यावर आम्ही कॉमेंट करप हे बरोबर कारण आम्ही कशें जाता की थोड्यांक संवय आसा काँग्रेसीक ते जिखतात तेन्ना ईव्हीएम बरे म्हणटात ते हारले ईव्हीएमान गडबड ते जिखले जाल्यार पोल ते सारके ते हारले जाल्यार पोल सारके ना. आम्ही तशा म्हणतात तेन्ना प्रत्येकाचे वेगवेगळे ठरोवपाचें आनी वेगवेगळे हे आसता त्या प्रमाणे आपापल्या हातून ते वतात. महाराष्ट्रात तुम्ही कॅम्पेन केला रिस्पॉन्स महाराष्ट्रात बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा. आमी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे कार्यकर्ते पूर्णपणे कोंकण आनी ठाणा ह्या पूर्ण भागात आसात आनी त्यामुळे एक बरो रिस्पॉन्स आसा आनी ओवरऑल महाराष्ट्रांत सुद्दां एक बऱ्या तरेचो निकाल येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसून येता. सर दुसरा एक स्थानिक प्रश्न आहे. सुभाष वेलिंगकरांच्या प्रकरणात अनेक सिक्केरांनी जे स्टेटमेंट केलं की सर्व धर्मीयांच्यामध्ये सेंट झेवियर यांचा DNA होता त्याच्यावर गिरिराजने परत त्याला प्रत्युत्तर दिलं, आरोप केला त्यांच्यावरती. एकंदरीत या सगळ्यातून सरकारमध्ये किंवा भाजपमध्ये विसंवाद या वादावर घडून येतो का? ना ते कशें आसा पळय प्रत्येक त्याने मागीर मिनिस्टरान आपलो
जे उलयला ते चुकीचे म्हणून त्याने सांगलेले कारण सगळ्यांक गृहीत तो धरपाक शकना सगळ्या हिंदूंचो डीएनए अशें तो म्हणपाक शकना स्पेसिफीक जाय जाल्यार कितें त्यामुळे गिरिराजांनी हें केलें की तो अशें गृहीत धरपाक शकना आनी त्याने सांगलें की आपल्या कडच्यान चूक जाली ती म्हाका दिसता त्याने रिलीज केला प्रेस खातीर आनी मागीर ते छापूनय हाडले सिकेना भाजपचे मंत्री आहेत भाजपच्या सरकारामधले मंत्री आहेत तुम्ही प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांना काय समज द्याल का या विषयावर न्ही कशें आसा पळय प्रत्येक गोष्टीक हांव कशें समज तेका आमच्या एखाद्या कोणाक तरी वायट दिसत तर त्याने पत्रक काडलें त्यानंतर त्याने तेचेर आपल्या कडल्यान मागीर तेच्या लक्षात आयलें की आपलें चुकलें त्याने चूक व्यक्त केली सांगलें चुकलें हरियाणात किसान आंदोलन मोठ्या प्रमाणात परिणाम जातलो अशें सगळ्यांकी दिसा बीजेपीक सुद्धा काही प्रमाणात दिसतालो परिणाम की थंय परिणाम जाता त्याच्यामध्ये पैलवानाचे प्रकरण जाले आणि त्याच्यात तर एक्झिट पोल सुद्धा येले थंय जे बीजेपीचे जे यश आसा त्याचे श्रेय तुम्ही कोणाक नाही एक गोष्ट कशी आसा की थंय 3 मुद्द्यांचेर ते निवडणूक तेंच्या फुडारपणे करताले थोडे जाती भितर विभाजन करपाचो प्रयत्न राहुल गांधी तेजी करताली जवान किसान आनी पेलवान हे मुद्दे घेवन ते करताले ती गोंय थंयची जनता जी आसा ती सुज्ञ जनता आसा सुशिक्षीत आसा त्यामुळे ताका खबर आशिल्लें योग्य कितें आनी अयोग्य कितें आनी ज्या तरेन थंय 2 टर्म केल्लें काम सरकाराचें आनी केंद्राक केल्लें काम नरेंद्र मोदी नेतृत्वाचें त्या आदाराचेर थंयच्या लोकांनी स्थानीक जे मतदार आसात तांच्यांनी एक बऱ्या तरेचो निर्णय घेतलो आनी भारतीय जनता पार्टीक एक बहुमत दिल्लें आसा आनी ताका विश्वास आसा पार्टी भितर आनी त्यामुळे वेगवेगळी आंदोलनां जरी आसली आसत जाल्यार त्या आंदोलनांची भायर सरून जात धर्म हे सगळे सायडीक दवरून सगळ्यांनी एक संघ रावले आनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार निवडून दिले आनी बरें अशें बहुमत दिलें कोणाचेर विश्वास म्हणजे कोणाक तरी अपक्षान घेवन सरकार करताले अशें एक बरें दिल्लें आसा त्यामुळे खरोखरच त्या जनतेचे आभार सर महाराष्ट्रात तुम्ही जर प्रचार करता तर थोडे बीजेपी एमएलए आसा ते एनसीपीन जॉईन झाला पण कितें आसता तूं निवडणूक जेन्ना जाता मराठीत सांगू ज्या वेळेला निवडणूक होते त्यावेळेला असं असतं या पक्षातील त्या पक्षामध्ये त्या पक्षातील त्या पक्षामध्ये ते होतच राहते ते साहजिक असतं कारण अजून नॉमिनेशन होईपर्यंत हे सगळं प्रक्रिया होणारच आहे कोणाला समजा सीट भेटला नाही तर मग तो दुसऱ्या पार्टीला सीट घेतो आणि त्यामुळे ते चालू असतं त्याचा काही परिणाम होत नाही कारण लोक कसं असतं लीडर जर इकडून तिथे गेले म्हणून त्याच्यामध्ये सगळ्यात मतदान जातं असं नाही कारण मतदारांना आता माहित आहे की काय करायचं कुठची पार्टी या देशाला पुढे नेऊ शकते पूर्ण सर्वांना माहित आहे आणि त्यामुळे कदाचित गेल्या लोकसभेला थोडीशी लोकांकडनं गडबड झाली असेल आणि त्यामुळे हरियाणामध्ये सुद्धा गेल्या वेळेला आपल्याला परत असं पार्लमेंटमध्ये सगळे निवडून आहे त्यांना वाटतं आता तसंच होईल असं नाही ना एवढं सुधारणा झाली महाराष्ट्रामध्ये पण तेच होईल महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी अलायन्स सरकार जे आपलं आहे अलायन्स असतं त्या अलायन्सला पूर्ण बहुमत महाराष्ट्रामध्ये त्या तऱ्हेचं वातावरण आम्ही तिथे बघतोय सगळ्यांत म्हाका एक प्रश्न आसा की लोक रस्त्यार आयले फाटी मातशें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जालें तुमची पार्टी रुलींग पार्टी आसा तुमी लोकांक कितें एडवायस करता म्हाका दिसता की पळय आंदोलन करप एखादो प्रत्येकाचो कारण डेमोक्रेसी आसा आंदोलन करप हे वेगळें आनी आंदोलन करतना नाहक मनशाक त्रास करप हो वेगळो त्यामुळे आंदोलनाचो एखादी मागणी करून आंदोलन केला तर चुकता पण ते आंदोलन करता आसतना बाकीच्या मनशाक कारण हांवें पळयलें कोण तरी स्टुडंट फाटल्यान बशिल्ले आनी तेच्या बापायचेरूच हेल्मेट काडून तेचेर मारप दिस इज नॉट फेअर हे बरोबर न्ही मागणी करपाक कांय प्रॉब्लेम ना एखादी जो प्रकार पूण पॉलिटिकल पार्टी आसत बाकी तांकां हें पूण तें संयमान करपाक जाय कोण तरी आपल्या बापायक हॉस्पिटलान हांव सांगपाक ताका मारप हें बरोबर न्ही ते भुरगे फाटल्यान पळयताले एक पण हें दिसता वायट विचित्र दिसता की फाटल्यान चली बरे स्टुडंट बरे त्या स्टुडंटाच्या बापायच्या फुडल्यानूच त्या बापाय फाटल्यान बसला तेजे हेल्मेट काडून तेच्या तकल्यार मारप हें कितें जालें त्यामुळे ते चुकीचें आसा तेचेर कारवाई जावं जाय खरें म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता केलें आसा जाल्यार जावं जाय कारण नाहक लोकांक त्रास करपाक जाय विशय आसा त्या विशयाचेर जें कितें आसूंक जाय कोणाचें मत व्यक्त करपाक काय हरकत ना ही डेमोक्रेसी आसा अधिकार आसा पण हें करता आसतना लोकांक रस्तो आडायलो लोकांक ते बंद केले हे बरोबर न्ही लोकांचो कितें दोश आसा दोन पूर्ण दिसभर लोकांक ते शाखेत करत ना केवळ प्रत्येक जाण आपापली राजकीय पोळी भाजपाक करून करतात बरोबर न्ही ते कितें शाखेक रावन कितें तें करप तशें करप ना इट इज रॉंग अयोग्य 100% अयोग्य 100% ते दुसरे दिवशी करपाचो प्रयत्न केला
पण मागील पुलीस मातशें बरें एक्ट जालें आनी खरें म्हणत जाल्यार ते पयलीं दीस जावचें आशिल्लें ज्या तरेन तांच्यांनी ते रस्तो हाडून कारण लोकांक दोश कित्याक करपाक जाय तुमची मागणी आसा ती मागणी थंड पद्दतीनूय करपाक जाता ती करपाक लोकांक वचून रस्त्यार हाडप तांकां मारप दिस इज नॉट फेअर हरियाणाची जी निवडणुकीची जो यश आसा ते महाराष्ट्रात एक टॉनिक म्हणून मिळतले डेफिनेटली 100% कारण कितें आसा एक हातूंतल्यान कारण आमच्या नेत्यांक सगळ्यांक वेगवेगळे जरी बातम्यो आयिल्ले आसल्यो जाल्यार आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्राच्या नेतृत्वाक पूर्णपणे खबर आशिल्ली की हरियाणात आमी जिखतले कारण कारण ते सकयल पर्यंत वचून ज्या तरेन कॅनवर पळयतात त्या तरेचें काम लोकांचें पार्टीचे सरकारान केल्लें आसा आनी तेचे फळ डेफिनेटली म्हणजे तांकां पूर्ण विश्वास आसा महाराष्ट्र जे आसा ते भारतातले सगळ्यांत एक महत्वाचें अशें शहर सो थंय विजय मेळप हें अत्यंत महत्वाचें अशें तुमकां दिसता महाराष्ट्रात जी निवडणूक जातली त्या निवडणुकीत विधानसभेच्या महाराष्ट्रूय जिंकतले आणि झारखंडूय जिंकतले थँक्यू ताका सांगता बरें